मंत्री दिगंबर कामत हांणी मडगांव नगरपालिकेत लोकांचे प्रश्न ऐकून घेतले तसेच जायते प्रश्न सोडयले। लोकांची प्रलंबित कामां पुराय जाता काय ना हाचो आपूण फॉलोअप घेता अशें कामत हांचे म्हणणे। नक्ष सर्वेक्षणाविशीं खातें आपल्या प्रक्रिये प्रमाण काम करीत आसा अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें। ग्रीवन्सीस तरेच्यो आसतात। 2-3 ग्रीवन्सीस अशी आसा की भाव भावाचे कडेन झगडटात। एका भावान मारला, दुसरो भाव म्हणटा हांवें रॉंग मारला। एका घरा कडेन भयणी झगडटात। अश्यो टिपिकल केसीस येतात। हांव सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करता इन केस ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लेम। बाकीच्यो नॉर्मल केसीस आहा चडश्यो ट्रान्सफर ऑफ हावस टॅक्स आतां खुबशे जाणांक रिलीफ मेळपाक लागले आसा। इनफॅक्ट थोडे केसी ऑन द स्पॉट आजच चीफ ऑफिसराक आतां तांकां क्लियर केले आनी फाटले आमी सगळे रिव्यू करता। हांव कितें ग्रीवन्स घेवन वचना तसो इजिली। सो आय एम ईच माय दीस इज रजिस्टर्ड। ताजो रिमार्क आसता हांगा कोणा रेफर केलें तें आसता आनी स्टेटस आयक। सो नेक्स्ट टायम हांव येतना आज जे डिसिजन इतले पळय रिकॉर्ड जाला दॅट आय वील फर्स्ट सी वेदर वॉट हॅव बीन इम्प्लिमेंटेड। रेट टेपिजम ना इंटरप्रिटेशन एक फाटी आतां फॉर एग्जाम्पल बापायच्या नांवा वयल्यान भुरग्याच्या नांवार धाडपाक जाय। पीपल एक्सपेक्ट रिलीफ फास्ट। बापायच्या नांवा वयल्यान भुरग्याच्या नांवार प्रॉब्लेम जावपाक जायना आनी कोणाचे चल्याच्या नांवा वयल्यान नातवाच्या नांवार असलें जावपाक जायना। पूण तांचें कितें आमचो एक्ट कितें म्हणटा इट हॅज टू बी अप्रूव्ड बाय द गव्हर्मेंट। सेक्शन 88 whatever 188 says section 88 says that it should be approved by the government. ते म्हज्या हातान न्ही ताणें तें हांगा क्लियर केलें की इट गोज टू DMA. हांव ते DMA कडेन उलोवन DMA की सांगला की असली केसी विदीन 4 दिसां भितर अप्रूव्ह दिवन धाडा। बिल्डर बिल्डींग म्हणटा बिल्डरा कडल्यान हांव फ्लॅट घेता एग्रीमेंट फॉर सेल। हांव 1 वर्स दवरता पयशे मातशे रेज जाला इनक्रीज जाली हांव तो तुका विकता। तूं म्युन्सिपालिटी येता हांव सेलीट करता तुजे कडेन। बिल्डर जर पार्टी आसत बिल्डर पार्टी आसपाक जाय। बिल्डर पार्टी आसलो जाल्यार तुका डबल हें पडना टॅक्स पडना डबल सेल्युटाचें हें पडना स्टॅम्प पडना। बिल्डर पार्टी आसता जाल्यार देर इज नो क्वेश्चन। तांचो प्रोसेस कितें आसा तो ते करता। हांव वचून तातूंत भितर बिकॉज इट डजंट फॉल अंडर माय पोर्टफोलियो। सो अनलेस म्हाका थरो नॉलेज आसले शिवाय हांव ताचेर डिसिजन घेवपाक शकना किंवा उलोवपाक शकना। कित्याक जेन्युइन डिफिकल्टी आसल्यार आय वील टॉक टू रेव्हेन्यू मिनिस्टर। इट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ रेव्हेन्यू। सो रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन म्हज्यान उलोवपाक जाता। म्हजे कडेन स्पेसिफीक अश्यो कितें कंपनी आयल्यो